माकबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें, रायान 7 भावांक आपले आवय सांगाता कैद केले आनी समोर्त आडवरता ते डुकराचे मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां चाबकाचे आनी झेरबादांचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावां मदल्या एकल्यान हेरांचे तर्फेन म्हणलें, तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडचे कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरोंक तयार आसांव. आपलो प्राण सोडतना ताणें म्हणलें, क्रूर म्हण जाती, ह्या जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां ससनाक उठयतलो, कित्याक ताच्या कायद्यां पासत आमी मरतांव. ताचे फाटल्यान तांणी तिसऱ्याक धग दिलो. तांणी ताका जीब भायर घालूंक सांगताच ताणें ती भायर घाली आनी धैर्यान हात फुडें केले आनी ही श्रेश्ठ उतरां उलयलो. सर्गान हे सांदे म्हाका दिल्ले आनी ताच्या कायद्या खातीर हांव तांची पर्वा करिना. ताचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण हांव बरवस्तां. राय आनी ताचे सेवक तरणाट्याची ही उतरां आयकून आजाप जाले, कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हूण लेखतालो. हो मरतस तांणी चवथ्याक धग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हणलें, देव आमकां नव्यान जिवंत करतलो म्हूण ताणें आमकां दिल्ल्या बरवश्यान मनशांच्या हातांत पडून मरचें बरें म्हूण आमकां भोगता. पूण तुजें पुनर्जिवंतपण केदींच जावचें ना. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तेसलोनिकांकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं खळनांतलेले बुजवण आनी उत्तम भरवसो आमकां दिल्लो देव, आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरें करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां थीर करूं. भावा भयणीनो, तुमचे मदें घडले परे सोम्यांचे उतार वेगळीवेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यान ते जैतेवंत जावं. देखून आमचे पासत मागा. दस्कुऱ्या आनी खोट्या मनशांतावन आमकां सुटका लाभ म्हणून मागा, कारण सक्कड मनीस सुवार्ता सतमानिनांत. पूण स्वामी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्यांच्या हाताक सामडानाशी तुमकां राखतलो. आमी तुमकां फरमायलां तेच परे तुमी करतात आनी फुडें करतल्यात म्हूण तुमचे विशयांत सोम्यांतय आमकां पातयेनी आसा. देवाच्या मोगानी क्रिस्ताचे सोंसणिकाये विशयांत तुमी शिकच्याक सोमींच तुमची काळजां उजवाडाव. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूसाशी येवन अशे सवाल करी लागले, मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरात जाल्यार ताच्या भावान सरल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोइजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशे 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जणां भितरल्या कोणाची बायल ती जाताली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात. पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनांत दिनांत. देवदूता सारकीं ती, कित्याक ती मरनांत, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक बरोवन आसलेले कडे सर्वेस्पराक आब्राहामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सखळी जिवंत आसात. देवाचे उतार हे.